दीस आयतार जुनाची 15 तारीख 2025. भोव भाग्यवन त्रिंदाद. पयलें वाचप म्हणण्यो पुस्तकांतलें अध्याय 8 वळ 22 तावन 31 पर्यंत. देवाची जाणवाय अशें म्हणटा, आपल्या कामाच्या आरंभाक सर्वेस्परान म्हाका रचली. ताच्या पुरातन कृत्यामध्ये हांवूच पयलीं. पुर्विल्या काळातावन आरंभातावन पृथ्वेची उत्पत्ती जावचे आदीं ताणें म्हाका थीर केली. म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले, उदकाच्यो झरी उमाळोंक नातल्यो. पर्वतांक तांच्या स्थानार थीर करचे आदीं, दोंगर उबे रावचे आदीं हांव जल्माल्ली. हाणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नातली. जेन्ना ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें सागोरा भोंवतणी वर्तुळ घालें, जेन्ना ताणें वयल्या कुपांचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागोराच्यो झरी फुटाश्यो केल्यो, जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेरो निश्चीत केल्यो आनी उदक मेरां भायर वचनाशें आज्ञा दिली, जेन्ना ताणें पृथ्वीची बुन्याद घाली, तेन्ना हांव एक निपुण शिल्प्या बरी ताचे सोबीत आसली. दिसान दीस हांव ताका संतोषपरीत करतली. सगळो वेळ हांव ताचे मुखार खेळटाली. ताच्या संवसारांत हांव खेळटाली आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगताली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 8 4 तावन 5 6 तावन 7 आनी 8 तावन 9 2 पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें आख्खे पृथ्वीचेर. तुज्या हाताचो वावर म्हणून आसलेल्या अंतराळाक हांव दिश्ट लायतना आनी एके मांडावळेन थंय खंचयलेली संद्र नेकेत्रां देखतना, मनीस कोण तुवें ताची उगडास करच्याक, विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. वर्तें महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हातांच्या रचनेचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां दवरलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. गोरूं, वासरां आनी रानवट सावजां, अंतराळाची सुकणीं आनी उदकांतली मासली, सागोराचे गुंडायेंत हेणे तेणे धांवतात त्यो जिवी लेगून सगळ्यो ताचे अधीन केलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. दुसरें वाचप. सा पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 5 वळ 1 तावन 5 पर्यंत. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्तांव देशी आमी आतां देवातें शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमी पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा सोवें आमकां वैभव लाभतलो म्हणून भरवोसो धर्न उल्हास पावता. तितलेंच न्ही, आमच्या कश्टा अनवरांती आमी संतोश पावता, कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची थिरासण पारकूंक पावता आनी थिरासण आमच्या भरवशेचें मूळ जावंक पावता म्हणून आमी जाणा. असलो भरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धाराळ वतला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार.
उद्गार आलेलुया आलेलुया. आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा तो आसलेलो आनी जो आसतलो त्या देवाक. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 16 वळ 12 तावन 15 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंकू तांकां ना. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेच तकी उलोवचो ना, आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजेतावन घेतलो, आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें, तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजेतावन घेतलो. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज पवित्र त्रिदादीच्या आयतारा आमी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ते एक जण एक देवाचो मिस्तेर संभ्रमता. हो मिस्तेर समजूंक कश्ट, पूण जेजू हें सोबीत करून विवर्सिता. आमच्या मोगाच्या इश्टांचो वा कुटुंबा साद्यांचो उगडास करया. आमकां तांची बरी वळख आसल्यारी तांचे तावन आमी जायतें शिकोवंक आसा. सगळें एकच पावटी आमकां समजोवंक साध्य ना. पवित्र आत्मो पातीणसो कुमोगदार. आमी भावार्थान वाडोवंक आनी शिकोवंक तो आमकां मार्गदर्शन दिता. आमकां समजोवचे रितीन तो आमकां देवाच्या सताचो आनी मोगाचो उगडास करता. एक शिक्षकी कश्टाचे विशय समजोवचे रितीर विवरसूंचे मोती काडया. तशेंच पवित्र आत्मो आमी देवा विशयान चड समजल्लो तितलो मोग आमकां देवा थंय चडयता. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमकां तांचे थंय लागीं हाडच्याक सांगाता वावुरतात. आमी देवाची सडीत जणवाय जोडूंक तयार आसांगी. जेजू लागीं वेचाक पवित्र आत्मो आमकां मार्गदर्शन दिता. आमकां भावार्थांत वाडोवंक तो कुमोग करता.